या वर्सा गोयच्या साहेबाचे फेस्त 3 डिसेंबराक न्ही 4 डिसेंबराक जातले। हे खेप 3 तारखेर आयतार आयिल्ल्यान खंय फेस्त फुडें धुकल्ला। आदवेंताचे दीस चालू जाल्ल्यान आयतारा दिसा खंय खंयच्याच सांताचे फेस्त करूंक मेळना। चर्चीन फेस्ताचे शेड्यूल बदलिल्ल्यान सरकाराक आता पब्लिक हॉलिडे 4 डिसेंबराक दिवची पडटली म्हूण चर्चा चल्ल्या। आमकां नातालांचो कार्ड आमी 2 भागांनी वांटूं येता। पयलो म्हळ्यार तयारेचो कार्ड आनी दुसरो समारोह। आतां तयारेच्या कार्डाक आमी म्हणटा आदवेंत, आनी ह्या आदवेंतांत ज्यो परबो आयताराच्यो येतात त्यो आमी त्या दिसा करिना। देखूनच पागून फ्रांसीस शावेराची परब जी ह्या वर्साक 3 तारखेर आयताराक पडटा, हाका लागून ती आमी सोमाराक दवरता। सो ही पवित्र सभेंत ही गरजेन ती चाल, म्हणजे आयताराची आमी परबो करिना। फादर सगळे चर्चीन अशें तेका ओनली इन दीस चर्च ना, हो पवित्र सभेचो नेम हे सगळे इगर्जांनी हे अशेंच। आतां थोडे इगर्जांनी तांणी वेगवेगळे कारणाक लागून आजुनूय बदलच्यो उरल्या। अदरवायज हे सगळे कडेन आयताराच्यो परबो आसात त्यो आमी त्या दिसा समोरूंक जायना। ते सोनाराच्यो करूं येता वा सोमाराच्यो करूं येता। जें एक्सपोजिशन सुरू जाता तें चड करून नोव्हेंबरांत सुरू जाता आनी तेन्ना तें एक्सपोजिशन उक्तें आसा तेन्ना तें आदवेंतांत पडटा, पूण त्या दिसा परब दवरना। सपोज एक्सपोजिशनाच्या दिसांनी देखून 3 तारखेर समजा परब आयिल्ली आनी ती आयतार पडलेलो, ती त्या दिसा करपाची न्ही, ती सोमाराक करपाची आसा। ओके, सो दीस इयर हॉलिडे सुद्दां 4 तारखेर दवरची पडटली। हय, सरकारान ती 4 घातल्या हॉलिडे। ह्या वर्सा भगवान फ्रांसीस शावेराचे फेस्त 4 तारखेर आमी सेलिब्रेट करतले। कित्याक 3 तारीख जावन आसा आयतार आनी तो पयलो आदवेंताचो हो क्रिस्त येण्याचो आयतार। ताका लागून पयल्या आयतारा दीस ह्या दिसांनी जर आयतार आसा त्या आयताराचे आमी फेस्त घेना, हेंचे सांताचे हो सायबीण मायचे। आयतार आमी फकत जेजू क्रिस्ता पासत दोत्ता आनी ताचे म्हणणा हितून आमी फेस्तांक ताचे म्हणणा हितून जिविताचेर आमी त्या दिसा नियाळ करता आयताराचे। तर त्या दिसा आमी सांता भक्तांचे दवरिना मीस फेस्त। आमी तें सदांच फुडें एक दीस फाटीं हाडटा। सोनवाराचे सोमाराचे तें आमी समरुंकता। मानवाधिकार आयुक्तान उत्तर गोयचे जिल्लोधिकाऱ्याक बिस्मार्क डायसाच्या बॉडीचो विलो लावंक कायद्या प्रमाण योग्य ती गजाल करूंक सांगल्या। खंयचीय बॉडी इतले दीस मॉर्गान दवरूंक मेळना। ते शिवाय बिस्मार्काची बॉडी डिकंपोज जाल्या म्हूण विलो लावपाचो विचार जावंक जाय। बिस्मार्काची बॉडी सांदेस्तेव न्हंयेन 7 नोव्हेंबर 2015 मेळिल्ली। ताची फामील खंय बॉडीचो विलो लावंक हरकत घेता। घेवया एक ब्रेक।